बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. तर म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमचे हात अशे उंटीन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजुकाचेर जावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी सुस्कारान पांयांची बोटां आसा तीं जोत्तान तकले मेरेन बरोवन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे भितर आहा तितलें सुस्कारांतल्यान भायर काडटा. म्हणजे जेजू जावन आसा हो सुस्कार, कित्याक सुस्कारांतल्यान आमकां जिवीत मेळटा. जिवीत सुबेज, पूण थोडें तरी आमच्यान त्या प्रमाणे अणभवूंक जाता. तर प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजुकाचेर जावया. तो आमचे सवें बरोवन येता. सगल्या सांद्यांनी, सगळे आमचे सेल्स पळय आसात तातूंत तो बरोवन येता. पांयांची बोट आसा थंय जोत्तान तकले मेरेन सगल्या सांद्यांनी. आनी सगळें भितर आहा तितलें रिकामें जाता सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे परी आमी रिकामी जाली म्हणटच मागीर जेजूच्या एकवटान आमी बरोवन येता. ताच्या सगळ्या धेण्यांनी बरोवन येता. ताचे सगळे गूण आमचे सगळे उपजोंक लागतात. तर हे परी आमी हो वेळ जेजूच्या एकवटान सारया. सगळे सांत आनी भक्त हे परी आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान जियेताले. तरेतरेच्यो पद्दती खऱ्यो, पूण तोच एक हेतू, जेजू एकवटोन जिवीत ताचे सांदे कशे सारपाचे. आनी तो प्रत्येका सवें आपलो कार्य फुडें व्हरता. ताका आमी सहकार करया. तर ह्या वेळार पयले सुवातेर ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना ताणें आमकां सांगलां, हांव तुमचे सवें रिगून रावतां, तुमी म्हजे सवें रिगून रावात सुस्कार भायर सोडटना. तो वाडत वचोंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचोंक जाय. पूण हांव ताचो चाकर जावं म्हजे सवें तुच्या उतरा पोरमणे. तूं म्हाका घडून हाड सायबा. जेन्ना हांव सुस्कार घेता तेन्ना तो म्हाका घडून हाडटा, तो म्हाका आकारता. खरो सांदो ताचो जावं जाग. ही पद्दत एकपणाची आमकां खूब फावटी समजना, पूण हळू हळू ती आमकां समजोंक लागता. तो आमकां कितें म्हणटा, जितली आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना आमी संकश्ट भोगता. तो आमकां म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसा ती म्हजीच याद. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताची सरशी येता आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक नव्यान गोठाय मेळटली. म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें अजें. तर हे परी सगळो वावर जेजू आमचें सवें कोत्ता आनी ताका आमी सहकार करूंक जाय. श्रम खरेपणी घेवंक जाय, पूण तें एकदम हळू लागूंक लागतलें आमकां. तर हे परी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारया. ताची इंतेसां, म्हजी इंतेसां आत्म्याच्या पावंड्यार. ताची चिंतना, म्हजी चिंतना मनाच्या पावंड्यार. ताची करण्यो, म्हज्यो करण्यो कुडीच्या पावंड्यार. जेजू, तूं हें सगळें म्हजे सवें घडोवन हाड. फकत एकाच हेतू पासत,
जो तुजो आसलेलो तेच भाशेन म्हजोय. तूं फकत बापाचे मोहिमे पासत जियेतालोय. त्याच प्रमाणे हांवूय तुज्या एकवटान तुजो भाग हांव पत्करता. तूं म्हजें सगळें बापाक मोहिमा हाड. जशे भाशेन सांत जुजेबाज सायबीण मांयचो गुलाम जावन आनी आपलें सगळेंच तिका समर्पण करून लेटर ऑफ बॉन्डेज म्हणटात ते परी आमी सायबीण मांयच्या एकवटान सायबीण मांयचे मदतीन सायबीण मांयच्या विनोदीन आमी जेजूचो पाटलाव त्याच प्रमाणे करुया. हो जालो पयलो भाग. आतां दुसऱ्या भागांत मागण्याचे आमी प्रवेश करुया. जी खोलाय आमचे सगळे येवंक जाय ती आतां हे परी येवंक लागतली. आजच्या फेस्तांत ह्या संभ्रमणेंत आमी जेजूचें जिवीत पत्करता. जेजूचें जिवीत जियेता ताची खोलायेन जाणीव आमकां जाय, म्हायती आमकां जाय. कित्याक लागून? कित्याक जितली आमी ताका भितरल्यान आजीर जावंक लागता तितलें ताचें जिवीत म्हजें जिवीत म्हणटूच हांव तें मागीर जिवंक लागता. आयच्या दिसा हो भाग जेजू म्हजें सगळें जियेतलो आनी हे परी देवाचो मोग सगळ्यांक मनशांक तशेंच सृश्टीक तो अणभवूंक दितलो. आनी हे परी सगळ्यांची सेवा तो करतलो. आनी हांव म्हजी सेवा न्हय पूण दुसऱ्यांची सेवा करूंक लागतलो. म्हजें चिंतचो ना हांव पूण दुसऱ्यांचें चिंतून दुसऱ्यांचें बरेंपण कल्याण जालें म्हणटच म्हजेंय बरेंपण आपशींच जावंक लागतलें. तर हें जेजून आमकां शिकयलां. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कित्याक आमी सगळे ताचे सांदे आमी एकामेकाचो परमूच करता. तर ताचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक आतां ताच्या गुडिताचेर नियाळ करुया. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नगरांत आनी 33 सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणेन तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. त्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपल्या लुवणे मोवणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच अडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावात
तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावरेड्याक आपलो मुशारू फावो. गोरागोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. तर आतां आमी हें सगळें भितरल्यान पळोवया. आमी आयकलां ताका जीत जाल्या, तर आतां आमी हें पळोवया. कितल्या जाणांक जेजू नेमता? 82 जाणांक. कित्याक लागून? तो वेच्चे आसलेल्या नोगरांत आनी स्वातेंचेर तांकां दोगां जाणांक धाडटा. तर मागणें करात. वावराडी थोडे, पीक खूब. दोनया लागीं मागात वावराडी धाडच्याक. कशें वचपाचें? कसलो मनोभव? मेंढरां कशीं लांडग्या मदें. मागीर बुट्टी, बोक्से, वांडो ते व्हर नाकात, कोणाकूच ओडकी नाकात. ह्या घरांत शांती आसूं म्हणून जे घरांत वचत जाल्यार तें ताका सांगात. शांती आसलेलो मनीस आनी शांती नासलेलो मनीस. म्हणून तें सगळें जाल्या उपरांत, पळयल्या उपरांत आतां आमी तिसऱ्या भागांत प्रवेश करुया. म्हणजे हें सगळें पळोवया, आयकोया आनी नियाळ करुया कशे भाशेन जेजू वावुरता पळय तो, आनी कशे भाशेन दुसऱ्यांक वावरूंक तो धाडटा पळय तो.